आज आम्ही आमच्या या मोयरा पंचायतीन आम्ही एक काम घेतलें आसा आनी काम सुरवात जातली आनी हें आमचें काम जावन आसा आतफोंडा पंचायती आतफोंडा वॉर्ड मोयरा पंचायतीन थॉट मिक्सिंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर रोड ऑन दिस पर्टिक्युलर वॉर्ड आनी टोटल काम जावन आसा 20,60,000 improvement and hot mixing of this road which in length जावन आसा almost about 660 meters आणि ताज्या फुडें आमी रिटर्निंग वॉल घेतलेली आसा that estimaton where the length is about 70 meters and height is will be almost 1.5 to 2 meters of height. म्हाका सांगपाक खोशी भोगता की ही लोकांची मागणी असली आणि खूप तेंप जालो एक काम आमी घातलेलें पूण कांय कारणां खातीर जी आसा खातीर वयर फायली वयर सकयल येतात वेतात शेकिमेन आनी खूब प्रयत्न केली आनी आमचो ऑनरेबल PW मिनिस्टर बाब सुरेंद्र धवळीकर ताजो सहकार सपोर्ट सदांच आसा फूल पावर फूल भरपूर काम आमच्या ताजे खात्यान ताणें आमकां भरपूर आमच्या मतदारसंघान अप्रुवल बी दिल्लें आसा त्या खातीर ताका चड देव बरें करूंक म्हणटा आनी तशेंच आमचे फायनान्स मिनिस्टर जावन आमचो मुखेल मंत्री बाब मनोहरभाई पर्रीकर ताणें बी आमकां भरपूर सपोर्ट दिल्लो आसा एज फार एज इम्प्रुवमेंट एंड डेव्हलपमेंट एंड फॉर ग्रोथ ऑफ वालदोना कॉन्स्टिट्युएन्सी सो मागता की आमचे डिपार्टमेंट आमचे जेई वालके तांच्यांनी हें काम बरो भशेन सुपरवायज करून क्वॉलिटी मेंटेन करपाची गरज आसा आनी आय रिक्वेस्ट that all the people of punch members केन्ना कसली कामां जातात मातशें तांचे नोंद दवरपाची and bring it to notice of the department or even the member or myself because I believe that the work should be good quality of work should happen. ऑपरेशन केला पळय हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड फ्रॉम आशा किरण टू मोरा ब्रिज हे काम आमकां इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट जे आमी टॉप प्रायोरिटीन आमकां काम जाय आसलें हें करपाक जेन्ना आमी ते थ्रू पंचायत घेतलें आनी आमकां आमी MLA आमचो MLA ग्लेन तिकलोक दिले तेच्या आदारान हें काम इतलें फास्ट जालें हांव ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो रोड आमचो इतलोच उरलेलो चडसो रोड आमचो हॉट मिक्सिंग जाल्लो आहा पूण हो उरलेलो कित्याक आतां जालो म्हाका खूब फावटी लोक विचारताले कितें केन्ना जाता काय म्हण रोड कित्याक रोडाचें कंडिशन सामको बॅड आहा हांव सराक आमचें चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे जेई आसले पळय तेन्ना तेंकाय केरकर तेकाय थँक्यू म्हणटा. Before code of conduct, maybe it might come today or tomorrow. I have done work almost worth 3 crores, 14 lakhs worth work has been done. On the Vidyas will be almost 3 crores 50 lakhs in different parts of my constituency like in Aldona, Baswara, Pomborfa, all improvement of roads, retaining walls and a lot of jobs have been taken in last 1-2 weeks. So thank you very much, God bless, and your support is always there, your love and support, and I am always there at any time to do whatever in the interest of my constituent and do good work. I am always there as your MLA. Thank you.